आयज बीजेपीच्या ऑफिसान कितें जालें हाजेर म्हाका दिसता सगळ्यांचें लक्ष आसतलें, कारण खूब म्हत्वाची ही अपडेट आशिल्ली जेन्ना एसटी रिजर्वेशनाचें आमी उलयता आनी सांगे हो मतदारसंघा बद्दल उलयता जाल्यार आयज बीजेपीच्या ऑफिसान नेमकें जालें कितें हाजेर सगळ्यांची नजर आसतली. सो जाणा जावन घेवया की एक्झॅक्टली बीजेपीच्या ऑफिसान कितें जालें तें. नमस्कार न्यूकार, म्हजें नांव सचिन सुल्लीकर आनी तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. आमच्या बरोबर आसतले आतां आमचे ग्राउंड रिपोर्टर ज्यांच्यांनी ही बातमी कवर केल्ली, प्रणय शिरगांवकर बाब, तांचे कडेन उलयतले. पूण ताच्या पयलीं मातसो एक बॅकग्रावंड दिता तुमकां हांव. आमच्या बरोबर प्रणय बाब सुद्धा जॉईन जाल्लो आसा. सो 6 तारखेक 6 ऑगस्टाक एक नोटिफिकेशन जे आसा ते आयले आनी तातूंत जे एसटी रिजर्वेशन जे आसा ताजेर एनफोर्समेंटान म्हळ्यार ते आतां लागू जातले. पूण ताच्या खातीर फुडले स्टेप कितें आसात ते आमी आमच्या पयलींच्या प्रोग्रामान तुमकां सांगलां. म्हणजे आतां जे जनगणना आसा ताजो रिपोर्ट आनी ताच्या उपरांत ECI म्हळ्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान मागीर ते ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो नमूद करच्यो पडटल्यो. सो हो फुडलो प्रोसेस आसा तो जावपाचो उरला. पूण ताच्या पयलीं जेन्ना एसटी रिजर्वेशनाची गोश्ट येता तेन्ना पयल्यो दोन मतदारसंघ जे आसात ताजी नांवां जेन्ना सांगे आनी केपें हे खूब चर्चेन येवपाक लागली, कारण हांगासर भोवसंख्यक जे आसात ते एसटी आशिल्ल्या कारणान ह्यो दोन ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो एसटी रिजर्व जातल्यो अशें जेन्ना आयकुपाक आयलें तेन्ना सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सगळ्यान पयलीं रिएक्ट जाले. कारण तांचे मतदारसंघ आसा सांगे, तशेंच तांचे फुडलो अस्तित्वाचोय प्रश्न आशिल्लो की समजे एसटी रिजर्व जालो हो मतदारसंघ जाल्यार कितें जावपाचें आनी कितें करपाचें हाजेर जेन्ना तांच्यांनी विचार केलो तेन्ना नेमके मागीर खुबश्यो गोश्टी भायर सरपाक लागल्यो की ते कुडचड्यार रावतले. त्या तरेन तांच्यांनी मागीर एका देवळांनी विजीट केले, पूण तांच्यांनी सांगलें की हे आपले रुटीन विजीट आशिल्ले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी एक स्पेशल इंटरव्यू गोवा न्यूज हबाचेर आमचे चीफ एडिटर जे आसा रुपेश सामंत हांच्यांनी तांच्या बरोबर काल घेतला. तो मुद्दम पळयात आनी तातूंत सुद्दां तांच्यांनी खुबश्यो अश्यो एक्सपोजींग गोश्टी अश्यो उलयलेल्यो आसा. सो तो इंटरव्यू नक्की पळयात तुमकां समजुपा खातीर की एक्झॅक्टली ह्या गोश्टीची सिरियसनेस कितें आसा ते. ताच्या फाटभुंयेचेर 2 दीस पयलीं म्हणजे 9 तारखेक आनी 8 आनी 9 तारखेक तांच्या घरा कडेन आमकां लोक दिश्टी पडले. लोकांची मागणी आशिल्ली की सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी मतदारसंघ सोडचो न्ही किंवा बीजेपीन अशें कित्याक केलें. लोक म्हणटा आसतना हे बीजेपीचो गटूच हांव म्हणपाक सोदतां, कारण बीजेपीचे रिप्रेझेंटेटिव्स जे आशिल्ले थंयसरले तांच्यांनी धडक दिली तांच्या घरा कडेन, म्हणजे MLAच्या घरा कडेन, सुभाष फळदेसाय हांच्या घरा कडेन, आनी खुबश्यो मागण्यो केल्यो. ज्यो सगळ्यो मागण्यो आशिल्ल्यो तुमकां खबर आसतलें की ह्या एसटी रिजर्वेशनाचेर क्वेश्चन, दामू नायक हांच्या स्टेटमेंटाचेर तांच्यांनी खुबसो बोवाळ केलो की बीजेपीच्या दामू नायक हांच्यांनी फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट दिल्लो की बीजेपी जी आसा तातूंत दुसऱ्यांच्या मतदारसंघान किंवा ह्यो गोश्टी आमी वचपणुनी खपोवन घेवचे ना. सो ह्यो गोश्टी जेन्ना फुडें आयल्यो तेन्ना जे सांग्या वयले लोक आसा तांच्यांनी आमदाराच्या घरा वचून हे प्रश्न विचारपाक सुरवात केले. ताज्या फाटभुंयेचेर आयज पणजे तेंचे हेड ऑफिसान म्हणजे बीजेपीचे हेड ऑफिसान मिटींग जाली. मिटींगेक डॉक्टर प्रमोद सावंत जे चीफ मिनिस्टर आसात ते आशिल्ले, दामू नायक बीजेपी प्रेसिडेंट गोंयचे आशिल्ले, तशेंच सुभाष फळदेसाय आशिल्ले जे मिनिस्टर आनी सांग्या वयले आमदार आसा, तशेंच सांग्या वयले कांय बीजेपीचे गटप्रमुख आशिल्ले. आतां हे मिटींगेक जालें कितें तें नेमकें आमी समजून घेवपाचे प्रयत्न करुया. आमच्या बरोबर प्रणय बाब आसा. प्रणय, आवाज आयकुपा येता म्हजो? हय. प्रणय, सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा की आयज ही मिटींग तातडीन म्हळ्यार काल गोश्ट जाली आनी आयज ही मिटींगेचे आमकां दिश्टी पडटाली पणजेच्या ऑफिसान. नेमकी मिटींग कित्याक आपयल्ली, कितें आशिल्लें एक इनपूट? ओके, आता सध्या तुवें सांगला तशें काल सुभाष फळदेसाय त्याच्या घरा कडेन काल लोक जमले आणि तेंच्यांनी खूप एक प्रोटेस्ट केलो. तेंच्यांनी म्हणजे तेंचे म्हणणें आसलें की जे लोक आहात ते सध्या आमी तुमच्या वांगडाच आसा, सो तूं आमकां सोडून कुडचड्यार जावं आनी खंय कॉन्टेस्ट करनाका म्हणून. तेच्या मागीर जेन्ना काल सुद्दां आमच्यांनी रिएक्शनां घेतले सुभाष फळदेसायची, तेच्या मागीर आयज जे बीजेपी हेडक्वॉर्टर्स आहा पणजे थंय बीजेपी प्रेसिडेंट दामू नायक, डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सुभाष फळदेसाय यांच्या मध्ये एक 3 जाणांची पयली एक इंटरनल मिटींग झाली. ती म्हणजे बीजेपीचे जे बीजेपीचो दामू जो हे आहा प्रेसिडेंट आहा तेज्या ऑफिसान एक मिटींग झाली. एक 45 मिनिट्स ते एक अर्देवर ही मिटींग चल्ली म्हणून आमकां सध्या कळोन येता. तेंचे भितर एक इंटरनल मिटींग जावन तेंचे जे मागीर लोक आसले, जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आसले, तेंच्या वांगडा एक अर्देवर मिटींग झाली. मग जेन्ना तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तेंच्यांनी सांगलें की एक मिसअंडरस्टँडिंग आसली ती आमची सॉल्व जाली. मात सध्या एक प्रश्न हो पडटा की कसली मिसअंडरस्टँडिंग ती तेंच्यांनी आमकां एक्सप्लेन करूंक ना. बरोबर. म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची अपडेट आसा. पयलीं अर्देवर 3 जाणांची मिटींग जाता, जे प्रेसिडेंट आसा, मागीर दामू नायक हांची, तशेंच
दुसरे उपरांत आशिल्ले जे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे जे चीफ मिनिस्टर आसा आनी सुभाष फळदेसाय हांची एक मिटींग जाता. अर्देवर कितें तरी तांच्यांनी डिस्कशन करून मागीर अर्देवर जे प्रभारी आसा हा. बीजेपीचे सांग्या वयले तांच्या बरोबर बसका घेतली आनी ताज्या उपरांत खूप महत्वाची गोष्ट आसा. जर आमी हे विज्युअल प्ले करपाक शकता जाल्यार जेन्ना ते एकत्रीत सगळे बशिल्ले तेन्ना बॉडी लँग्वेज खूप महत्वाची आसा, कारण खूप निराशाजनक अशें दिसपाचो प्रयत्न बीन आशिल्लो. कितें आशिल्ले? हय, तू आता सध्या व्हिज्युअल्सांनी पळोवंक शकता. व्हिज्युअल्सांनी सुभाष फळदेसाय सध्या सीएमाच्या सायडीक बसला आनी मात तेज्या तोंडा वयल्यान ती जी ती हॅपीनस आहा ती आमकां पळोवंक दिसना. तेज्या तोंडार अजून एक सॅडनस जावं तो अजून एक शेणला कसो दिसता. कारण कसलें आश्वासन सध्या दिला ते सुद्दां तरी आमकां अजून खबर ना. बरें, दुसरो प्रश्न तुवें म्हटलें की कन्फ्युजन. तेंच्यांनी सांगलें की एक कन्फ्युजन आशिल्लें, एक मतभेद आशिल्लो, मनभेद नाशिल्ले, ह्या तरेच्यो गोश्टी आमकां आयकपाक मेळ्ळ्यो. बट एक्झॅक्टली हो कन्फ्युजन, हो जो मतभेद आशिल्लो कितें, हाजेर नेमकें कितें सांगलें? तेंच्यांनी तेच सांगता. तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेंच्यांनी सांगलें एक आमच्या मदीं एक कन्फ्युजन आसलें. आमची बीजेपीची फॅमिली आहा ती बीजेपीची फॅमिली खूप व्हडली आहा. सो एक इंटरनल बीजेपीची फॅमिली भितर एक कन्फ्युजन आसलें. मात सध्या कन्फ्युजन कितें तेच सध्या लोकांक खबर ना आनी ते सध्या आतां कन्फ्युजन जाला की कितें कन्फ्युजन पळय तें. कन्फ्युजन कितें, हो एक मोठो कन्फ्युजन आसा खरेंच. हय. सांग्या वयले जे प्रभारी आसा आनी बीजेपी मदीं, म्हणजे बीजेपीचेच प्रभारी तशेंच बीजेपीचे जे स्टेट लेवले लिडर्स आसा तांच्या मदीं कितें मतभेद आसा, सुभाष फळदेसाय आनी जे सांग्या वयले जे प्रभारी आसा तांच्या मदीं कन्फ्युजन आसा, सुभाष फळदेसाय कुडचड्यार रावतलो की ना हें कन्फ्युजन आसा. एक्झॅक्टली कन्फ्युजन कितें आसा हाजो पर्यंत अजून पर्यंत कांय आन्सर मेळोंक ना. बट येस, बॉडी लँग्वेजीन तर नेमकें कितें तरी चुकिल्लें दिश्टी पडटा आमकां, की खंय ना खंय तरी नखूश आसा जे आयिल्ले हांगासर पॅनल तांच्या मदीं अशें दिश्टी पडटा. आमी नेमके तांच्या मनांतल्यो गोश्टी हांगासर उलयना, बट हे आमी एक ज्यो आमकां पळोवपाक मेळटा त्यो गोश्टी आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. एक्झॅक्टली कारण कितें आसा, कारण आतां बीजेपीन ह्यो खूब गोश्टी आमकां दिश्टी पडटा. प्रणय, तुवें सुद्दां हालीं कवर केले आसतले सांताक्रूज हांगासर हा. बाबूश आनी जे आतांचे एमएलए रुडॉल्फ. आसा थंयसरले रुडॉल्फ हांचे मदले मतभेद और मनभेद कितें आसा ते. तशेंच पेडण्या जर पळयत जाल्यार प्रवीण आल्लेकर आसा आनी थंयसर बाबू आजगांवकर आपली कॅम्पेन चलयतात. ते मतभेद काय मनभेद अजून पर्यंत आमकां खबर ना. सावड्डे मतदारसंघ जर आमी पळयलो जाल्यार सावड्डे हांगासर संकेत आसा, तशेंच आतांचे जे स्पीकर आसा गणेश गांवकर ते सुद्दां थंयसर, किंवा बाकीचे लिडर बीजेपीचे आपले तरेन थंयसर प्रचार करपाचो प्रयत्न करतात. थंयसर मतभेद काय मनभेद अजून पर्यंत आमकां खबर ना. कुडचडे कांय प्रमाणात आमी पळयतात की थंयसर निलेश काब्राल आसा, तशेंच रोहन देसाय आसा, ते सुद्दां खुबदां आमी आयकुपाक येताले की ते सुद्दां इलेक्शनाक रावूंक शकता. आतां जे फळदेसाय आसात ते सुद्दां रावतले, अशा तरेचो मनभेद मतभेद आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्यो खुबश्यो गजाली आतां आमकां सद्याक पळोवपाक मेळटा बीजेपी मदीं. सो कितें नेमकें दिश्टी पडटा तुका, कितें आसतलें हाजें कारण? सध्या तरी तेंच्यांनी सांगलां ते हिसपान सध्या बीजेपी ते म्हणटा की सगळ्यांक व्हडली लार्जस्ट पार्टी आनी लोक सध्या तांकां जमा जावंक म्हणजे तांकां जॉयन जावपाक सोदता. आतां सध्या प्रश्न हो पडटा की जॉयन आतां इलेक्शन लागीं पावता. सो इलेक्शनाक एक आपणाक जे लोक आतां सोशल वर्कर्स म्हणून काम करता तांकां सुद्दां एक मनान तेंच्या आसता की आमी इलेक्शनाक बसतले, आमी निवडून येतले, लोकांक फुडें आमी काम करतले. तेका लागून सुद्दां बीजेपी मदीं तूं पळोवंक शकता झगडीं सध्या चालू आसा. आमी आपूण तिकेट मागता प्लस आनीक मदींच कोण तरी येता तो तिकेट मागता. सांताक्रुजान सुद्दां तेच चल्लां. सांताक्रुजान सिटींग एमएलए आसतना पणजेचो मिनिस्टर येता आनी थंय ऑफिस सेटअप करता आपणाचें. सो ही कन्फ्युजन जो पर्यंत 27 इलेक्शन जायना तो पर्यंत म्हाका तरी दिसता हे चालूच उरतलें कशें. कन्फ्युजन नक्की आसा. कन्फ्युजना क्रिएट करपाचो प्रयत्न सद्याक चालू आसा, कारण जशें म्हणटा की कन्फ्युजन जालें म्हणून ते पयस केले, आनी ते जर पयस म्हणजे कन्फ्युजन जर पयस केलें, नेमकें कन्फ्युजन कितें आसलें तें सांगपाक सद्याक आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक अपयश आयिल्लो आसा, इतलें तरी दिसता. बट वयता वयता सीएमाचो स्टेटमेंट मात्र खूब आमकां आवडपा सारको आशिल्लो. तो म्हळ्यार आपूण जंय बसता थंयसर सगळे कन्फ्युजन आनी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. त्या स्टेटमेंटाचेर कसो पळयता तूं? हय, तेच हांव जेन्ना सीएमान बायट दिली वयर तेन्ना आमी रोखडेच सकयल धांवन येयले. आनी सीएमाची कुडचड्याचेर आमच्यांनी सीएमाचेर रिएक्शन घेवपाक ट्राय केली. मात सीएमान म्हटलें की आपूण एकदां खंयच्याय मिटिंगेक जावं आपूण खंयच्यान बसका घेतली जाल्यार आपूण आसलो की ते इश्यू आहा तो थंयच्या थंयसरूच रिजॉल्व जाता म्हणून. सो सीएमाच्या मदीं एक कॉन्फिडन्स जावं सीएमूच हे इश्यू आहा ते रिजॉल्व करूंक शकता काय हो एक प्रश्न पडटा. तुम्ही जर आयकुपाक शकता, आमी फूल स्क्रीनर हो स्टेटमेंट जर आसा घालूं शकता जाल्यार जे सीएम आसा तांच्यांनी कितें म्हटलें तें मातशें आयकुया आमी.
खंयच्याचा विषय आला पळय तो रिझॉल्व झालो अरे सगळो विषय रिझॉल्व झालो सांगले बरं तुमका एका विषय दितू आशिल्लो केन्ना हांव बसलो काय सगळो विषय रिझॉल्व हांव बसलो काय सगळे इश्यू रिझॉल्व ह्या तरेचो स्टेटमेंट. बट हालींसराक आमी पळयतात की खुबशे जाण दामू नायक हांकां म्हणजे तांच्या स्टेटमेंटाक खुबशेदा अपोज करतना दिश्टी पडटा. सो हांगासर सुपेरियर गेम सुद्दां कितें चल्ला काय कितें हाजो एक प्रश्न आसा. आनी तशें जर आसा जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक बीजेपी कशा तरेन फुडें वयतली हो सुद्दां म्हत्वाचो प्रश्न आसा. प्रणय बाब, देव बरें करूं तुमी तुमचो आयज हो टायम दिलो म्हण. पूण खऱ्यांनीच म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गोश्ट आशिल्ली ही की बीजेपीन सद्याक चल्ला कितें इज ऑल ओके इन बीजेपी. कारण ह्या तरेच्यो गोश्टी आमकां सहजा बीजेपीन पळोवपाक मेळनाशिल्ल्यो. आनी पूण ह्या फावटीच्या इलेक्शनाच्या बऱ्याच पयलीं आमकां ह्यो सगळ्यो घडामोडी पळोवपाक मेळटा. जेन्ना आमी आतां सद्याक सांग्यावयली गोश्ट उलयता पूण तश्योच गोश्टी आमकां कांय प्रमाणान दुसरे कडेन सुद्दां पळोवपाक मेळटा. तशेंच आतां एक मिटींग जाल्या सांग्याचे जे गटप्रभारी आसा तांच्या बरोबर. पूण अश्योच मिटींग सांताक्रूज जातली काय, अश्योच मिटींग पेडण्या बरोबर जातली काय, अश्योच मिटींग सावड्डेच्या लोकां बरोबर जातली काय. कारण आतां सांग्याचे लोक किंवा बीजेपी सपोर्टर्स ते फुडें आयिल्ले आसा. आनी फाल्यां दुसरे सुद्दां जर बीजेपी सपोर्टर्स आसा ते जर विचारपाक लागले जाल्यार ह्यो मिटींगो जावप म्हाका दिसता साहजीक आसतल्यो. तशेंच खुबश्या प्रमाणान बीजेपी जे पक्षा प्रती जे खूब लॉयल आशिल्ले तांचो सुद्दां प्रश्न आसतलो की जे काँग्रेसींतल्यान आयिल्ले जितले लिडर्स आहात तांकां तुमी टिकेट दिता किंवा तांकां मिनिस्टर करता जाल्यार बीजेपीन राविल्ल्या लोकांचो कितें उपयोग, अशा तरेचो स्वर आमकां खूबदां आयकुपाक मेळटा. गेल्या इलेक्शनाकूय आमकां कांय प्रमाणान आयकुपाक मेळटालो. पूण ह्या इलेक्शनाक तो आनीक नेटान आसतलो काय हो प्रश्न सद्याक पडिल्लो आसा. आनी पूण जर हाजेर कितें अपडेट जाता जाल्यार आमी तुमचे कडेन नक्की पावयतले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क